श्रीस्थाच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जवळ जवळ 30 वर्सां पयलीं एक सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली आनी तेंची सोऱ्याची जी वेस्ट आसा मळी आसा ताका आमी मोलायसीस म्हणटा ही साठोवन दवरपा खातीर एक व्हडली टाकी हांगा बांदलेली. ही फॅक्टरी रोखडीच बंद पडली. आतां जवळ जवळ 20 वर्सां जाली ही फॅक्टरी बंद पडल्या. त्या नंतर तेणी आपले बाकीचें सामान आयलें पळय ही टाकी आनी ती मोलायसीस स्टोर केल्ली आशिल्ली ती हांगाच उरली. गांवच्या लोकांनी खुबदां मागणी केली, आमी मिडियांतल्यान सुद्दां हेजेर खुबदां बातमी केल्ली आसा की ही टाकी आनी ही मोलायसीस हांगच्यान काडून व्हरची म्हणून. ती टाकी रिकामी करची काडची अशी मागणी म्हाका दिसता गेली कितलींशींच वर्सां की पंचायतान हाजे कडेन वारंवार केल्ली आसा आनी हांवें हाजे कडेन केल्ली आसा. आनी हो विशय आसतना आज कोर्टांत आसलो आसा आनी कोर्टांत आसल्या तरी आसतना की आज म्हाका दिसता ती थोडीशी बँड जाला अशा प्रकारचें सिच्युएशन दिस पडटा आनी एक मोठें डिजास्टर जावंक शकता की अशा प्रकारचे स्थानीक लोक सरपंच बाकीच्यांनी म्हजें निर्देशन हाडून दिलें. हांव आतां सायटीर आयिल्लो आसा आनी सायटी वयल्यान आमी डेप्युटी कलेक्टराक तांकां इंटिमेशन करून आसा न्ही फाल्यां ह्या संदर्भांतलें म्हणजे IDC जे प्रमुख जे आसा त्याच बरोबर हांगा फॅक्टरी एंड बॉयलर्स की तांच्या खात्यान घेता की तांचे कडेन फाल्यां इन्स्पेक्शन करून आसा की ताज्या संदर्भांत जो निर्णय सरकारान घेवपाक जाय. हे कितेंय जावपाक शकता आनी हांगा जालें जाल्यार लोकांक इतले त्रास जातलो की हांव सांगपाक शकना. तेजे पयलीं हांव सरकारा कडेन मागता आनी आमच्या काणकोणच्या आमदारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन ही खाली करची ना जाल्यार आमी फुडली डिसिजन घेतले. पूण हें सपोज फाल्यां आतां सकाळ सपोज आज रातीं फुटलें जाल्यार 3 बिल्डिंगेसून लोक धरचे ना. तेजेर मागीर गव्हर्मेंटान केअर घेवन काम करचें आनी कितें टीम पावोवपाची ती पावोवची. कितें इन्सिडेंट जाला आतां सद्या पडपाची परिस्थिती आहा ती आनी पळय जायत आमचें मरण हांगा आमी शेजारी सामके नेबर. तेच पयलीं गव्हर्मेंटान कितें उपाय करचो. हितून भितर कितें आसा म्हणटा तुमी? मळी आसा सगळी. म्हळ्यार झाडां बी पिड्ड्यार जावपाक शकता, घरां गेल्यार झाड पडपाक शकता, झाड पाड जावपाक शकता, मनीस मरपाक शकता. तितली स्ट्रॉंग जाल्ला आयज इतली वर्सां नंतर तेजो आनीकय तो स्ट्रॉंग जाल्ली आसा. कितले वर्सां जाले हो स्टॉक आहा हितून भितर? हितून स्टॉक जाल्यार म्हाका दिसता 20 वर्सां जालीं. ही खंय मोठो आवाज येयला आनी टाकी खंय तरी बँड जाल्ली आसा. हे जर तर टाकी फुटली जाल्यार हांगा तेकोन लोकवस्ती आसा, हजारांनी लोक रावतात, सगळ्यांक इफेक्ट जावपाक शकता, उदक दूशीत जावपाक शकता. तशेंच हें उदक व्हळांतल्यान दर्या वचून नुस्त्याचेर ताजो परिणाम जावपाक शकता. हें सरकारी यंत्रणेन कितें आसता बेगीन एक्शन घेवचें म्हणून लोक हांगा भिल्ले आसात. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान भवेश करतात.